MRF हे स्थापन केले 2 वर्सां पयलीं बाय गव्हर्मेंट ऑफ गोवा in association and with the help of Gram Panchayat and our honorable MLA Eduardo Fernandez. So earlier itself there was a lot of objection for this MRF because number one, it is very close to residential area. Number two, it is very close to church. Number three, it is very close to few of the hotels. And number four, it is very close to health center where doctor is coming every day. At least 100 patients are coming every day. They are walking in these areas. This full area is flooded with mosquitoes, with flies, with sometimes piglets, sometimes dogs. The area is just like a mosquito breeding center. They call it as a material center or MRF, but actually it is not MRF. It is fully filled with dry and wet. Sometimes it is separated, sometimes it is mixed. People are sitting there, poor workers are there, we feel pity on them. So today morning again we discussed and we thought that collectively we have to raise our voice. म्हणजे ह्या MRFच्या कुशीक एक PWDची वॉटर लायन आसा, त्या वॉटरांनीक एक वॉल्व आसा आनी वॉल्वाक चेंबर आसा. तें चेंबर पावसांत ओपन आसता. सगळें उदक पावसाचें जावं कुत्र्याची घाण जावं कावळेची घाण सगळें त्या चेंबरांत भरता आनी जेन्ना पळय पायपलायन एम्प्टी जाता तेन्ना आख्खें चेंबराचें उदक त्या पायपलायनीक वता आनी त्या पायपलायनी तें उदक तें लोकांनी पिवन कितें लोकांक जालां तें सांगपाचें हांव आतां शकना कित्याक पावस सोंपत आयलो. दुसरें सांगपाचें म्हणजे जेन्ना सुरवातीक पळय तेन्ना MRF आयिल्लो तेन्ना लोकांनी हांकां खूब उठाव केलो, खूब मोर्चे काडले. हांगा येवन बसले लोक तेन्ना पुलीस प्रोटेक्शना अंडर 4 पुलीस हांगा आसताले दिसभर. अंडर पुलीस प्रोटेक्शन हो पयलींचो MRF हो प्लांट उबो केलो. सामक्या लोकांच्या मनाच्या विरुद्ध तो उबो जाला आनी आतां परत एकदां रिक्वेस्ट की हो ताबडतोब खंय तरी पयस थंय पळय लोकांचें चर्च ना, लोकांचें हॉटेलां ना, लोकांचें हेल्थ सेंटर ना, अशा जाग्यार तो व्हरून शिफ्ट करचो इतकीच म्हजे कडेन रिक्वेस्ट. I am Asunta, resident of this area. In fact, this Mr. Sahakari has just highlighted what are the problems we are facing here. This place called so-called MRF is like an eyesore for us now. First of all, it's so untidy, spoiling the aesthetic beauty of our area. Besides that, it's creating a lot of health problems. We are afraid of the different diseases that this contaminates. It's going to spread like anything. We are residents over here. It's a residential area. Besides that, there's a health center very close to the medical. Lot of traffic passing up and down. So I would say on behalf of all my residents here from Alto Santa Cruz, my humble request to the authorities, whoever are concerned, the concerned authorities should take immediate action and help us out of this problem. My only question to the government is, when they cannot manage to pile up the bale garbage, why do they stress on villages to have MRF? This is my question to the government. To this media, we the residents of Alto Santa Cruz are requesting our respected MLA to please intervene into this matter and see to it that he sends the trucks to clear the piled up bale garbage at the earliest. आज 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती स्वच्छ भारत दीस आख्या भारतांत आमी मनयता आनी ताका लागून आमी आज येयल्ले आहा. हिंगा स्वच्छताय कांय दिसती पडना. MRF जे आसा तें आमकां जेन्ना हायकोर्टान धमावून सांगलेलें करचें पंचायतीनसून आनी तांणी करून घेतलेलें. सो आमी तांकां सांगिल्लें कितें आमकां हिंगा लिफ्ट जाय कित्याक सायडीक हांगा चॅपल आसा, हेल्थाचो आसा, हॉटेल आसा आनी तांणी आमकां PPT प्रेजेंटेशन पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन दिल्लें अशें जातलें तशें जातलें जें तांणी दिल्लें तें तांचें उतर धरूंक ना. आज पायलअप जाल्लें आहा. पंचायतीक आमी कितली लेटरां मारलीं, वेस्ट मॅनेजमेंटाक, पॉल्युशन कंट्रोलाक लेटर मारल्यार तांचो रिप्लाय कांय येयना आनी तांचें एक्शन येयना. वयल्यान वाडोवपाचें शेड
हे गार्बेज पायल जावन आज धाकटलो सोंसडो हे आल्तो सांताक्रूज जाल्लो आहा. आमची मागणी पंचायतीक कन्सर्न MLA आमचो आसा ताका आनी ऑथॉरिटीज जी आहा वेस्ट मॅनेजमेंटाच्यो तांणी ताबडतोब जाता तशें आमकां हेल्प करचो. हें सगळें काडचें कित्याक आज दुयेंसाचो प्रश्न येयल्लो आहा. हे इतले कावडे आनी तशेंच आतां म्हणलां तें भावान डॉग्स जी आहा इतलीं भरल्या हिंगा. पावसाच्या दिसांनी लोक लिफ्ट मागतात थिंगासून हिंगा येवपाक कित्याक हिंगाची घाण जाल्ली आहा आनी सो हितूंतल्यान वता. ताका लागून आमचो धाकटलोच प्रोटेस्ट एंड एट द सेम टायम वी आर रिक्वेस्टिंग द ऑथॉरिटीज टू हेल्प अस आउट. थँक्यू. तुका दिसता डेंग्यू बिंगू चड वाडला केसी सांताक्रूज डेंगू केसी आख्खे गोंयांत जाल्ल्यो आहा आनी सांताक्रूजूय जाल्ल्यो आहा. सांताक्रूज भरपूर केसी आहा. इफ यू गो टू द हेल्थ डिपार्टमेंट दे वील गीव द नंबर्स ऑल्सो डेंगूचो. कारण म्हणल्यार हें तुमकां डिमांड म्हणजे शिफ्ट करपाचें कितें काडपाचें आमकां शिफ्ट करी दिलें. दॅट इज आवर मेन म्हणजे आमी रावता शिफ्ट जातलें पूण आसा तें क्लीन तरी जावपाक जाय. 1 वर्स पासून सारकें बरें चलतालें सगळें वतालें. देरेफेन ते म्हणटा सिमेंटाची फॅक्टरी बंद जाली आमकां ट्रक धाडूंक मेळना. सो आमी कितें करपाचें. तुमी आमकां सांगता हें करा हें MRF जातलें आमी सगळें सांबाळून घेतले आनी आतां सिमेंटाची फॅक्टरी बंद जाले म्हणून हें व्हरोंक मेळना. हें कितेंय तरी खंय तरी घुस्पल्लेलें आहा तें गव्हर्मेंटान सुटावो करून आमकां आदार दिवचो. तुमी मिनिस्टराक मेळटले आमदाराक मेळटले अशें आमी सद्या कितले पावटी पंचायतीक सांगलां लेटर मारलां आमदाराकूय सांगलां आनीकूय मेवतले आनी आमचे आतां जरी जर आयकना जाल्यार वी हॅव टू डू समथींग. वी वील रिक्वेस्ट देम. वी वील अप्रोच ऑल्सो एंड वी वील रिक्वेस्ट देम. वी वॉन्ट टू डू समथींग गुड. वी वॉन्ट टू एक्चुअली हेल्प द मॅनेजमेंट वेस्ट मॅनेजमेंट आहा तांकां. इट्स नॉट दॅट आमी आतां कितें वी वॉन्ट टू हेल्प देम आउट सो दॅट इट वील क्लियर्ड फ्रॉम हियर. हो MRF जो आसा ज्या जाग्यार ह्या हो एक मेन रोड आल्तो सांताक्रूजाक भितर वचपाचो सांताक्रूजा विलेजीचो मेन रोड. रादर ही आल्तो सांताक्रूज एरिया ही क्रावन ऑफ सांताक्रूज विलेज आनी तीच आमी तेन्नाच्यान सुरू जावचे पयलीं MRF ओपोज करताले रिक्वेस्ट करताले गोवोरमेंटाक ह्या हाडून मेन रोडार घालूं नाका. ज्याच्या भोवती सगळ्याक हॉटेलां आसा हेल्थ सेंटर आसा चर्चीज आसा आनी फूल ऑफ रेजिडेंट्स हांगच्यान सामकें लागींच JMC हॉस्पिटल आसा. हॉस्पिटलाची स्पेशलिटी वॉर्ड आसा तो क्लोजस्ट आनी हाका लागून हांगा हेल्थ हॅझार्ड जातलेंच हें आमी सांगत आशिल्ले. आतां हांगा उबें रावंक मेळना. आमी नाकार हँडकचीर धरून राविल्ले हांगा उबे. आतां शेवटी गोवोरमेंटाक आमकां दाखोवन दिवचें पडटलें की हे हेल्थ हॅझार्ड जावन सगळ्या लोकांक त्रास जावच्या पयलीं तांच्यांनी हें हांगच्यान शिफ्ट करचें. हें दुसरे कडेन पावूंक जाय तेन्नाच हें सारकें जातलें. ऑफकोर्स आतां मिसमॅनेजमेंट आसा हातूंत दुबाव ना. मिसमॅनेजमेंट न्ही म्हणूंक मेळना. तुवें हें पळयलां कितलें पायल जाल्लें आसा तें. तूं वास घेता हांगा कितली घाण मारता ती. आमी तशाच परिस्थितीन हांगा येवन उबे रावल्या इतल्याकच की हें ऑथॉरिटी पर्यंत आमचो आवाज पावचो. तांच्यांनी हातूंत लक्ष घालचें आनी थोडें तरी सॉल्व करपाचो प्रयत्न करचो. ऑफकोर्स आमी हांगा रावन ओग्गी रावचे ना. हाजे फुडें आमी रिक्वायर्ड स्टेप्स घेतले इन्फॉर्म करपाक. आमच्या हातान कांय ना. हें शेवटी गोवोरमेंटानूच डिसिजन घेवपाक जाय आनी तें क्लियर करून दिवपाक जाय. आनी गोवोरमेंटाची जबाबदारी आसा दॅट इट इज देर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बाबा लोकांक बरें तें करपाक जाय. हांगा कोणूय येवन तें पळयत ऑथॉरिटींतले कोणूय रिस्पॉन्सिबल लोक येवन पळय जाल्यार तांकां कळटलें की बाबा हांगा कांय एक्झॅजरेशन ना. आमी कितें सांगता तें आमकां सांगूंक जमना. इतली घाण जाल्ली आसा हांगा. तुमी घालच्या पयलीं कितें आवाज करून आसले घालच्या पयलीं आमी आवाज न्हय रिक्वेस्ट केल्लो. आमी सांगताले तांकां हें सगळें पिन पॉयंट केल्लें की बाबा आनी अशी परिस्थिती जातली म्हणून सांगिल्ली. अनफॉर्च्युनेटली त्या टायमार आमकां आमचें आयकपाक कोण नाशिल्ले. आतां जी परिस्थिती जातली तेन्ना सांगताले ते ना अशें कांय जावचें ना. आमी सामकें टीप टॉप दवरतले. म्हणजे तुका कितें दिसता आतां आयकपाचे कोण मनशां आहा हय आनी पुलीस फोर्स हाडून तांच्यांनी तें उबें केलें.
ना आतां तुवें म्हटलां पयलीं आयकपाक कोण मनशां ना जाल्यार आतां कोण आयकताले तुमची? आता ऐकता काय पळोवंक जाय. इनफॅक्ट तांची जबाबदारीच ते ऐकपाचे. गव्हर्मेंट कोणाचो? लोकांचो. गव्हर्मेंट पंचायत म्हणटा तो, पंचायत आतां कोणाक आयकता लागून? गव्हर्मेंट कोणाक लागून? लोकांक लागून. लोकांचो गव्हर्मेंट आनी त्या लोकांचे आयकचे ना जाल्यार गव्हर्मेंट कित्याक जाय? म्हणून तर गव्हर्मेंट आसा, लोकांचें आयकूंक जाय, लोकांचें बरें करूंक जाय म्हणून म्हाका दिसता आमी जर प्रॉपरली तांच्या पर्यंत पावयलें जाल्यार तांच्यांनी आयकूंक जाय आनी ते आयकतले. Here, I am a member of this church around this place, and I believe this is a big, thick residential area. A lot of traffic going on. There is a primary health center, hotel, and other activities. And whenever we pass through, there's strong stench that people always find uncomfortable. My concern is that why don't they clean up as soon as possible? They have the system of having it, but they could clear it up as soon as possible so that this public nuisance will not be around. That's my concern. माझे नाव जेनिफर दिओलवेरा, ओके सरपंच ऑफ विलेज पंचायत आनी हांव ह्या बोर्डाचें पंच मेंबर. ओके ते कितें इश्यू जाल्ले ते मेन ते MRF इश्यू जाल्ले? कितें आहा न्हू पळय आतां MRF इश्यू जाला म्हणजे कितें आतां ह्या हितून पावसान 2 म्हयने तेणी सांगलेले आमकां सिमेंटाच्यो गाडयो येता बागलकोटाक वयता पळय त्यो 2 म्हयने सर्विसिंगाक लागून त्यो हें आसतल्यो बंद आसतल्यो म्हणून. ओके आनी उपरांत आमकां ऑल्टरनेटीव कितें दिता सांगलेलें तेणी, बट तेणी आज पासून कांय दिवंक ना. आनी बाकीचो वेस्ट लूज पळय आहा पळय तो आमी वेस्ट मॅनेजमेंटाक धाडटालो. सो म्हाका हें पळोवन बरें दिसना. आय एम ऑलवेज देयर हियर टू सी दॅट इट इज क्लीन, बट सिन्स दीस garbage that has been piled up because of the cement trucks which are not coming, and I have requested the waste management, and they have told me that on priority they are going to send the trucks as soon as it is available. So already no तेणी last time म्हाका एक ट्रक धाडलेलो, सो तो ट्रक धाडलो. आनी मागीर आतां कितें जालें, गणेश फेस्टिवल आहलें न्हू. एवरी फेस्टिवलाक कितें जाता, जावं गणेश जावं दिवाली जावं क्रिसमस, हिंगा न्हू एक्स्ट्रा गार्बेज जाता आमकां, पायल अप जाता. सो हिंगा आतां ह्या पावटी कितें जालां तें सिमेंटाचे ट्रक्स येयना आहले न्हू, सो तेका लागून ते येयनासतना आनी हिंगा सो ती गार्बेज पायल अप जाली. सो तेका लागून आमकां तो क्वेश्चन रेज जालें पायल अप जावपाक. सो आतां इट इज माय ड्युटी, आय विल एज अ दिस थिंग मेंबर, पंच मेंबर फ्रॉम दिस वॉर्ड, आय विल मेक शुअर दॅट इट गेट्स क्लियर्ड एट द अर्लियस्ट. आतां लोक डिमांड करता ती काडपाची शिफ्ट करपाची. म्हाज्या लोकां बारी हा कितें शिफ्ट करपाचें? MRF शिफ्ट करपाचें तें आमी आमचें हें आसा, ट्राय आसा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू मेक शुअर दॅट दिस इज मेंटेन, दिस इज क्लियर, द गार्बेज विच इज पाइल्ड अप that has to be cleared. So I have requested the waste management, and they have told me that they are giving every day one truck they are giving me to take the loose, and the piled up the bales which are there, they will at the priority basis they will give me a truck, they said, to our village. तुम्ही ह्या इश्यूचेर तुम्ही आमदार वा मिनिस्टर मेळटले तुम्ही? हांव रिक्वेस्ट करता ही मेसेज आमचे हाय ऑथॉरिटीज ज्यो आहा आमच्या CMाक बसून पावचे म्हणून, आनी जी MRF फेसिलिटी आमकां दिल्ली आहा ती बरे भशेन मेंटेन करपाक ती हांव CMाक पावचे म्हणून. ना तुमकां दिसता हे आतां मेन जंक्शनाचे आहा, लोक येता वयता, लोकांक त्रास जाता, ही आमची मस्किटो चड जाला. हय, एंट्रन्स ही. सो भितर स्वताच तर पळोवपाक सारकें हें जाता, दूख भोगता पळोवपाक, कित्याक भितर स्वता आमचें एंट्रन्स न्हू हेजें सारकें, सो भितर स्वताच ही घाण सगळी पळोवपाक बरी दिसता. तर तुका दिसना ते शिफ्ट करपाक जाय म्हणून? म्हाका दिसता आमी पयलीं हिंगा MRF हें केला, प्लेस हें केलेली तेन्नाच आमी ऑब्जेक्शन हाडलेलें. सो तेन्ना हायकोर्टाची ऑर्डर येयल्या म्हणून आमकां वीथ पुलीस प्रोटेक्शन आमकां तें करचें पडलेलें. ना तुमी जावच्या पयलीं आसले ते MRF मागीर जालां तें? ना पयलीं तेणी ऑर्डर येयल्ली तेंकां, सो वीथ पुलीस आमी हांव नाहलें तेन्ना, प्रिवियस सरपंच तेन्ना ते ऑर्डर येयल्ली, सो मागीर आमी बांदून काडलें. मागीर तुमी मिनिस्टर? बांदूंक हांव नाहलें, प्रिवियस पंचायत.